외계인 따자도 기타 빡가무치 복시타 지수 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 진yen 강갈 사타나 konti dukhin buktana somya ulo martana kais maka orena jinyen kangal sathana konti dukhin buktana somya ulo matana kais maka onena Jisu 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 Jisu, 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 Jisu. Muche pasut melo itu muso boro golito sedang smakareka itu koros muso somito muche pasut melo itu muso boro golito makarata itu koros muso somito Jisu 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 Jisu, 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 Hallelujah, Hallelujah,
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. मुगळाची सो परत या संजेच्या पवित्र वेळार या प्रशांत वेळार तुझ्या हसरपणांत आम्ही आयल्या सोमिया आम्ही तुका अरदान करता आम्ही तुका नमान करता सोमिया जिसू तू आमचो देव तू जिवंत देव या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तो गरोसो आजार आसाय तुझे हजरपण आम्ही वळखून घेता सोमिया जिसू तुझे जीवनपण आम्हारी पात तुझ्या शिसांक तो लागी सरलोय तुझ्या शिसांक तो भेटलोय सोमिया आज आमकां भेटच्या खातीर या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तू आजार आसाय तुझे दर्शन आमकां दिवन आसाय आमकां तू लागी सरोन आसाय सोमिया तुझे हजरपण वळखून घेता सोमिया तुका काळजांत हांव नामान करता आराधन करता स्तुती करता कित्याक तू आमचो देव आमचो जिवंत देव आमचे संगत आसो देव म्हणलें सोमिया जेजू आमी वळखून घेता या वक्ता सोमिया जेजू आमी तुजे मुखार आयल्यांत वसता आमकां तुज्या पांयांतळा समर्पण करता आमची कुटुंबां तुज्या पांयांतळा समर्पण करता सोमिया जेजू हांगासर आजार आसल्या या भावांक भयणीक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता हरी एकल्याचे तुजी नदर घाल हरी एकल्याचे तुजी खाकोलतेची दीस घाल हरी एकल्याचे तुजी दैवीक सकत करपा सोमिया वाळून दी तुज्या मोगांत हरी एकल्यागे बस सोमिया आनी जे कितें मागणी ते सवांग घेवन त्या हांगासर आयला तांची मागणी तो आयकून घे सोमिया तांचे तुजी दाल दीस घाल तांच्या गरजांनी तो भाव सोमिया तांच्या संगता तो राव तांची जिवीत सोलोन सोमिया तुका जावं आराधन आनी महिमा तुका जावं स्तुती मान आनी वगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो परत या बहु पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा जुवांव सोवांचेल आदेसो वाक्य 51 म्हणटा हांवूच तो सर्गांत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो आनी वो उंडो खाता तो ससनाक जी येतलो आमच्या दोळ्यांक दिसता केवल उंडो पूण वो जीव उंडो या उंड्यांत लिपोवन आसा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचो जिवंत क्रिस्त या बहु पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच आजार आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो तो वर्तो देव तो बळवंत देव म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यागे ह्या वक्ता आपयता ताच्या लागीं ताच्या हजरपणाक ताच्या खुरपेच्या सिंहासनाक ताच्या समकर आमकां हर एकल्यागे तो आपयता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचेर हर एकल्याचेर ताची मोगाळ दयाळ काकोलतेची दिश्ट घालता आनी ती दैवीक सकत करपा हर एकल्या आमच्या जिविताक तो वाळयता मोगाळ भवन आनी भयणीनो प्रत्येक जावन ह्या दैवीक साक्रामेंता मारे बाद या बहु पवित्र साक्रामेंता मारे बाद ती करपा आमच्या जिविता वाळोवन आसा या जेजू मुखार आमी आसा आमी गायलेल्या त्या गिता मारी बात आमी म्हळें जेजू 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 ते पवित्र नांव आमी उलो मारलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजूच्या जिवानपणा मारी पात त्या नांवाक महिमा मान वगळाप भाव जाता कित्याक आमचो देव जिवंत देव आनी तें नांव सोडवणेचें नांव बाचावीचें नांव आनी त्या नांवान आजापां अद्भुतां असर्यां जातात आनी त्या नांवा मारी पात आमचो देव कितलो बळवंत आमचो देव कितलो वर्तो आमचो देव कितलो शातिवंत गे म्हणलें आमकां कळटा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या नांवान आजापां अद्भुतां आमच्या बोवारी घडतात आनी हें सज जावन आसा तर तें जेजूचें नांव परत आनी परत आमी उलो मारया मोगाचें न्हू त्या जेजूच्या नांवांत आसा सकत त्या जेजूच्या नांवांत आतां करपा त्या जेजूच्या नांवांत आसा तें बोळ मुद्दांची कृत्या पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार त्या दनपाराच्या बारा जुवांव आनी पेद्रू देवळाक वेताना त्या देवळाच्या दारवट्या लागीं तो थोडो बसून आसलो आनी तांचे लागीं भीक मागता आनी भीक मागतना ते रावतात रावल्ल्या वेळार हो भिकारी हे कांय म्हणी म्हाका इल्ले पयशे दितीत वा म्हाका कांय मोलादीक दितली म्हणलें राखून रावता आनी तो वळू पेद्रू कितें म्हणटा म्हजे लागीं वा आमचे लागीं रुपें वा भांगार ना आमचे लागीं कितें आसा तें आमी तुका दिता
आनी तांणी म्हणलें आनी प्रत्येक जाण पेद्रून म्हळें जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवाक तांणी उलो मारलो, जेजूच्या सक्तेक तांणी उलो मारलो आनी तो वळ थंयसर आजाप घडलें. तो थोंटो मनीस उठलो, सोलोंक लागलो आनी हे पळयले सगळे आजाप जाले. लोक हारी हारीनी ह्या थोंट्याच्या बोवारी जमलो देवळा भितर. हाका कितें जालें, हाका कशें जालें, हाका कोणें सोलोंक प्रेरण दिलें, कोणाच्या सक्तेन हो सोलोंक लागलो. हे जायते उलोवणें जाताना पेद्रू तांच्या मुखार उबो रावता आनी म्हणटा जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान तो बरो जाला. कित्याक जेजूच्या नांवाचेर ताका पातयेणी आसली, जेजूच्या नांवाच्या त्या सक्तेचेर ताका पातयेणी आसली आनी त्या देखून तो उठला आनी चल्ला. ताजे जिवितांत असर्य अद्भुत जाला म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्यागे उलो मारूंक आसचें एक पवित्र नांव, एक वर्तें नांव जेजू, जेजूचें नांव. आनी ह्या जेजूच्या नांवान असर्या अद्भुतां असर्या घडटान मोगाळ भाव आनी भयणीनो. त्या देखून हांवें सांगलें ह्या नांवा फाटल्यान आसची ती सकत ती महिमा वर्ती आनी तें नांव जेजूचें. आनी आमचो देव त्या देखून हांवें सांगलें हो बळवंत देव, वर्तो देव. ह्या देवाक आमी करिया, त्या देवाक आमी नमान करिया, त्या देवाक आमी मान करून आमी गव्या गीत निन्नंते यारिल्ला. असलो देव, असलो वर्तो देव दुसरो ना. अजापांगसो अद्भुतांगसो आमकां जिवी दिवचो देव दुसरो ना. त्या देखून मोगाळ भाव आनी भयणीनो, ह्या पवित्र साक्रामेंतांत ह्या आमच्या वर्त्या बळवंत देवाचें आजरपण आमी वळखून घेताना त्या बळवंत देवाक आमी आराधन करिया, नमन करिया आनी हें गीत आमी गावया. ಪಾನ್ ಸಂಕು 26 26 ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमी फातयोचो, आमी विश्वास दवरचो. आमचे हर एक विश्वास आसो वस्तू देव आमच्या सांगात आसून फातयेल्यांक आमकां हर एक संगती दिवचो. हो बळवंत देव आमच्या मुखार आसा. त्या देवाक आमी आराधन करिया, त्या देवाक आमी नमान करिया, त्या देवाची स्तुती आमी करिया. मोगाल भवन आनी भयणीनो, ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. सकड कृपा सत्तेन भरल्लो देव आमच्या मुखार आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो,
इम्मानुएल ताजे जिवनपणा मारी पाद संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणून बसोवनी गेल्लो वत्तू सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सांगता हर एका दिसा हर एका घडी आसा प्रत्येक जण या भोव पवित्र साक्रामेंतान तो आजार आसा तो त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नमन करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाल भावन आनी भयणीनो ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೆ ಮನ ಮರಗುವಾತನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೆ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೆ ಮನ ಮರಗುವಾತನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ मोगाल भावन आनी भयणीनो मोरणाचेर जैत वेल्लो या संवसाराचेर जैत वेल्लो जिवंत क्रिस्त जिवंत देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतार आसा या फुडें आमकां मोरान ना आमकां जिवीत आमकां सासणीक जिवीत जावन दिल्लो तसो स्वामी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतार आसा तर त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नमन करया त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाल भावन आनी भयणीनो ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕಧರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕಧರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Jesus praise you ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Thank you Lord ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ 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 ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Thank you Jesus praise hallelujah hallelujah Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो आयतार दैवीक काकोलतेचो आयतार जेजू थावन वाडली ती दैवीक सकत आज विशेष तरान अनुभव करचो दैवीक काकुलतेच्या सत्तेक आमकां समर्पण करचो वो पवित्र दीस जावन आसा जेजू थावन वाडली ती दैवीक सकत जेजूच्या जिवनपणा मारी पात जेजू ताच्या सिसांक दिश्टी पडलो थोमास सिसां सांगाता नातुरलो
आणि जेजू थॉमस असताना दिश्टी पडताना जेजू थॉमसाक म्हणटा बेविश्वासी जायनाका. ताजे हात पांय तो दाखयता, ताका मुखार पळयता, ताज्या गायांत ताजें बोट ताचो हत घालच्या खातीर. आनी त्या घडये सोमया थावन ती दैवीक सकत अनुभव केल्लो थॉमस म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सोमया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या त्या गायांत थावन व्हडली ती कृपा सकत आमकां गूण करची, ती कृपा त्या गायांत थावन वाडली. आनी त्या देखून हो आयतार दैवीक काकूल दिसो आयतार म्हणून विशेष तरान नांव वाडला. आनी प्रत्येक जावन पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर आमी नदर घाली जाल्यार ह्या आयताराक दैवीक काकुलतेच्या सक्तेक एक विशेष स्थान मान दिला. दैवीक काकुलतेचो अनभोग जोडल्ली पवित्र सभेच्या चरित्रेंत जायती आसात. आनी आज आमकां इत दैवीक सकत अनुभव करूंक विशेष आपोवणें आसा. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या दैवीक काकुलतेचो अनभोग जोडच्या जेजूच्या दैवीक सक्तेक आमी मान भेटया, आमी आराधन करया, नमन करया आनी ती दैवीक सकत करपा अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया. त्या देखून हो 5 कन दैवीक काकुलतेचो तेस ह्या वखदां आमी नियाळ करचो. पूण हर एक गण जाता आसतना एक गीत गावन एका उद्देशा खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. सगळ्या संवसारार ही दैवीक सकत वालच्याक हर एकल्यानी अनुभव करच्या खातीर आज आमी मागया. हो दीस विशेष तरान अभिशेक केल्लो दीस जावन आसा. आनी त्या देखून 5 संगती आमी नियाळ करया, 5 तेसावां खातीर आमी समर्पण करया. आनी दैवीक काकुलतेचो 5 गण तेस आज आमी विशेष तरान ह्या उद्देशान आमी मागया. मगचनो पयलें, जिवंत क्रिस्त दिश्टी पडल्या वेळार शिसांक म्हणली उतरां शांती तुमकां. जिवंत क्रिस्ताचें वर्तें देणें आमकां हर एकल्याक शांती, समाधान, संतोष. आज सगळ्या संवसारार जेजू जिवंत क्रिस्ताची ही शांती, समाधान राज जाय मोगाल भावन आनी भयणीनो. तेगून आमी म्हणचे जेजू क्रिस्त शांतीचो कुंवार, तो राय शांतीचो राय, शांती समाधानाचो राय. तेगून ताणें म्हणलें हांव आयलां ह्या संवसाराक जिवीत दिवंक, बरोवन अमतो मापान जिवीत दिवंक. कसलें जिवीत दिवंक? शांती समाधानाचें जिवीत दिवंक. लढायचें न्ही, झुजायचें न्ही, फारीकपणाचें न्ही, बदलाक शांती समाधान हर एका मनशाच्या काळजांनी, हर एका व्यक्तीच्या जिवितान, हर एका गांवांनी, हर एका देशांनी, आख्या संवसारार ही शांती समाधान राज जाय हे सोमयाची आशा जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तेगून आमी दिबी घालया. वो पयलो कन आमी नियाळ करता आसतना ही उतरां आमच्या मोतीन दवरया. सोमयान म्हणली उतरां शांती तुमकां. तर जिवंत क्रिस्तान आडलेली शांती आमच्या काळजान आख्या संवसारात राज जावन दी. प्रत्येक जण युक्रेन आनी रशिया तांच्या मध्ये चलोवन आसचें तें झुजू रावच्या खातीर, त्या राज्य देशाच्या त्या मुखेल्यांची मनां उजवाडच्या खातीर आज आमी विशेष तरान हो खण आमी नियाळ करया. आनी ह्या उद्देशा खातीर आमी गावया. मोगचनो स्वस्थाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या अति मोगाच्या पोताची. आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची गोडानी रगत आत्मो आनी देव आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुलत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुलत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या
पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोदकर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा काकोद आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा काकोद आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा काकोद आमची जेसू दिश्टीक पडल्या वेळार जेजून ताचे गायी ताचे सिसांक दाखयले उक्ते गेले जेजूच्या हातांक पायांक ते किळे मारले तोपरले आणि ते गायी जेजून दाखयल्ले त्या व्यक्तींचे क्रूरपण दाखयतले ताका मारल्ल्यांचे पूण ताचे की सड त्या गायांचेर नदर घालतना सोमयाचो मोग आमचे थंय आमच्या मोगा खातीर ताणें कितें बरो सोंसलां कितें बरो भोगलां ते गायी तें उगडापें करता जेजूनच म्हणलीं उतरां जुवांवच्या वांजेलांत एका इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आनी आमकां इश्ट म्हळें मात न्ही आमचे खातीर जीव दिल्ले जीव समेत दिलो आनी त्या देखून त्या जेजूचे गायी ते ताचो मोग आमचे थंय कितलो व्हरतो तें उगडापें करता त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हो दुसरो खण आज आमी नियाळ करतना विशेश तरान जेजूचो मोग आमी सागतना अनुभव करतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या देखून जिवंत क्रिस्तान आमकां हर एकल्यागे वानसो तो मोग राग द्वेश न्ही ते गायी त्या गायांत हांव वालता तो मोग आमी हर एकल्यानी तो मोग साका जाय त्या मोगाची हातेरां जाय प्रत्येक जावन आमच्या आमच्या घरांनी आमच्या आमच्या कुटुंबा भितर मोगाचे न्हू त्या देखून हो दुसरो गण आज आमी नियाळतना
आमची कुटुंबां जेजूच्या पांयांतळा आमी आडया मोगाचे न्हू आमची हरी एकल्याची कुटुंबां आमच्या हरी एका कुटुंबाच्या सांद्याक गांवांत परगांवांत आसल्या हरी एकल्याक आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या युवजनांक आमच्या प्रायवंतांक आमच्या मालगड्यांक हरी एकल्याक सुमयाच्या पांयांतळा आमी आडया मोगाचे न्हू समर्पण करया जेजूची दैवीक सकत प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत वस्ती करून दी राज करून दी आमच्या कुटुंबांत कितें उणें आसा अस्कत गाय आसा उणें पडलां तें दैवीक काकुलीच्या कृपेन भरती जावं दी म्हणून आज आमी विशेश तरान आमच्या कुटुंबां खातीर आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करून आमी गण तेर्स गावया आनी मागया मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबाच्या हरी एका सांद्याचें नांव उडासा काडया मोती काडया आनी त्या उद्देशा खातीर आतां आमी मागया सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सोडवंगारा येशू ख्रिस्ताची उडानी रगत आत्मो आनी देव आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा 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 आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा भागो आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा काकोत आमची मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजू ताच्या सिसांक दिश्टी पडलेल्या वेळार तांचे दोळे धांपुल्ले तांच्या दोळ्यांक काळोख पडलो
तो जेजू म्हणून वळखून घेवंक तांचे वरवीं साध्य नातलें तांचो भावार्थ अस्खत जाल्लो आनी त्या देखून तांणी म्हळें हें कांय मेल्लें जावंक बरो हें मेल्लें जावंक बरो पूण जेजू म्हणटा हांवूच तो जो कोण तुमचे सांगता आसलो तुमचे सांगता जेवलो खेळ्ळो तुमचे सांगता आसतना बरें केल्लो हांवूच तो हांवूच त्या देखून जेजून सांत थोमासा म्हणलें बेविश्वासी जायनाका बेविश्वासी जायनाका तुजो भावार्थ दांडोलचो नाका तुजो भावार्थ थेर जावं दी आनी तो बोलताने म्हणलें उतरां म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या अखंड भावार्थ पातयेनी ताणें परगट केल्ली जेजू ताच्या शिसांचो भावार्थ घट करच्या खातीर खावंक मासली सारता तांणी मासली दिली आनी जेजून केली जिवंत क्रिस्तान गेली त्या मारिपात तांचो भावार्थ घट जावं दी परत थीर जावं दी म्हणल्या खातीर मोगाळ भावान आनी भयणीनो जिवंत क्रिस्तान आज म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं विचारचें एकच आमचो भावार्थ थीर जायचे मोगाच्यान आमचो भावार्थ अखंड जायचे आमचो भावार्थ घट जायचे भावार्थ आसल्यार मात्र आयच्या संवसारान आमी जियेवयेत ताका साक्ष दिवन आमी रावयेत मोगाच्यानो ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत निर्पळ त्या देखून आज जेजू कडेन आमी मागया मोगाच्यानो सोमिया सडय म्हजो भावार्थ सोमिया घट कर म्हजो भावार्थ सोमिया थीर कर म्हजो भावार्थ म्हणून आज आमी सोमिया कडेन आमी मागया मोगाच्यानो आनी वो तिसरो खण दैवीक कागूल दिसो तेच आमी नियाळ करतना मोगाच्यानो सगळ्या संवसारान हर एका लोकान जेजू क्रिस्त मनशा कुळाचो सोडवणदार हें सत वळखून घेजय ह्या सोडवणदाराच्या पांयमळाक घेजय ह्या सोडवणदाराच्या पांयमळाक सरपडा जाय आनी त्या मारिपात सगळ्या संवसारार बरेंपण सोम्याचें राज स्थापन जाय ताचें सत आनी नीत ताचो जिवीत सगळ्यांनीतल्यानी परगट जायचे ह्या खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाच्यानो दिबी घालया हो तिसरो खण आमी नियाळ करया विशेश तरान आमचो आनी सगळ्या संवसाराचो भावार्थ ह्या जिवंत क्रिस्तांतय तो मनशा कुळाचो सोडवणदार म्हण वळखून घेवच्या खातीर आमी मागया सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पोताची आमच्या सोम्या आनी सोडवणदाराची जेजू क्रिस्ताची उडानी रगत आत्मो आनी देव आमच्या पथाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथाच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर
ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला ठाकूर आमची घर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला ठाकूर आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला ठाकूर आमची सौतकानं आज मी नियाल करत असताना विशेष तरानं जाणवायाच्या देण्या खातीर आमी मागया मोगाच्यानो जेजू जिवन क्रिस्त एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या वेळार त्या दोगा सिसा लागीं उलयतना पवित्र पुस्तकाचो विवाह सांगतना मागीर ते म्हणटात आमची काळजां पेटलेल्या बरी जातीना जातली न्ही देवाचें उतार ते सक्तिवंत देवाच्या उतराचो प्रभाव तांकां कळीत गेल्ल्या वेळार देवाच्या उतराची जाणवाय तांकां दिल्ल्या वेळार देवाच्या उतरांत कितें बरोवन आसा तें तांकां कळीत केल्ल्या वेळार तांच्या मतीक उजवाड मेळ्ळो तांची काळजां पेटलेलो अनुभव जालो तेंत सीस इकराजन सांगत आसतना जेजू दिश्टी पडलेल्या वेळार तांच्या मोतीक उजवाड दिता म्हणटा पवित्र पुस्तक तांच्या मोतीक उजवाड दिता पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें तांकां समजोवच्या खातीर जेजून उजवाड दिलो त्या देखून जिवंत क्रिस्त आमकां हर एकल्याक जाणवायचो उजवाड दिवन दी म्हणून आमी मागया मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकाक आमी जागो दिवंक मान दिवंक पवित्र पुस्तकाची समजोनी चड आनी चड आपणावंक आनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या त्या देवाच्या शब्दांत आटापण आसली ती दैवीक सकत खाकोल तो अनुभव करच्या खातीर आमकां जाणवाय दिवन दी मती उजवाड दिवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया वखन आमी नियाल करतना मोगाचें न्हू भुरग्यां खातीर युवाजाना खातीर विशेष तरान मागया पवित्र पुस्तकाचो देवाच्या उतराचो मोग ह्या भुरग्यांक आनी युवाजानाक सडीत विशेष तरान मेळच्याक आसच्या खातीर आनी त्या पवित्र पुस्तका प्रमाणे देवाचें योजन तांकां कितें तें उगडापें जावच्या खातीर आमी विशेष तरान वखन तेच नियाल करून आमी मागया युवाजानां खातीर भुरग्यां बाळां खातीर मागया मोगाचें न्हू सिस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पोताची आमच्या सोल्या आणि सर्वंडारा जेजू ख्रिस्ताची उडानी रग आत्मो आणि देव आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची सगळ्या संसाराची काकूट येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची भाग्यवंता देवा भाग्यवंता बळवंता भाग्यवंता आम्हाला आमची भाग्यवंता देवा भाग्यवंता बळवंता भाग्यवंता आम्हाला पंचवकन आमी नियाळ करतना नियाळ करी आनी ती उतरां जेजून कुर्सार तावन म्हणलें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत बक्षिताना आमचे थंय ती दैवीक सगत वालता बक्षिल्ल्या मारिपात आमचे मारिपात ती दैवीक सकत आनी एका कुडीक आनी एका जिवाक वालता मोगाचें न्हू त्या लागून जेजून म्हणलें कितले पटी बक्षीचे 70 फावटी हर एक फावटी तुजो भाव भयण सूख करतना बक्षी आनी बक्षी आनी बक्षी बक्षाने मारिपात वयर तावन हांगा येता ती सकत आमच्या जिवाक आमी बक्षिल्ल्या मारिपात आमचे मारिपात आनी एका जिवाक आनी एकल्याच्या जिविता वालता तर आज आमी बक्षूंची हातेरां जावन जियोवच्याक आमचे मारिपात सोमयाची दैवीक सकत हेरांक मेलच्याक वालच्या खातीर आमी मौन करूंक बरें मौन करूंक आमकां दुखयल्यांक राग आसल्ल्यांक वायट केल्ल्यांक अन्याय केल्ल्यांक आमी बक्षूंक तांकां बक्षांनी दिवंक तसलें बरें मौन आमचे थंय हर एकल्या थंय रस म्हणून आमचे खातीर तर विशेश तरान मागतना प्रत्येक जावन प्रायवंतां पिडेस्तां भाव भयणी खातीर मागया तांच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिरांनी सोमयाची दैवीक सकत ह्या घडये वळोवन दी तांकां विशेष अनुभव जावं दी तांच्या कुडींतले घाई पिडाशिडा थांबोवन दी म्हणून तांचे खातीर विशेष तरान मागून हो पंचवकन आमी मागया सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अतिमोगाच्या पोताची आमच्या सोम्या आणि सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ताची उडानी रग आत्मा आणि देव आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारी होण्यापासून जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिपा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुद जिसूच्या
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत्य जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत्य जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामरी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकत्य ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला आमची ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हाला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो, देवाच्या उतरामारी पाहती ही दैविक सकत काकोलत आमकां लाभता, आमच्या जिविताक वालता. तर आता आमी उबे रावया, देवाचें उतार आयकूंक नियाळ करूंक आमी फुडें सरया. तें देखून आमची काल जमाना देवाच्या उतराक आमी आयत्य करया, तयार करया. देवाचे उतार आमी स्विकार कर नियाळ करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 10వ अध्याय 46ನೇ वाक्यातून 52ನೇ वाक्य. जेजू कुरड्या बार्थिमेवाक दीस दिता. अशें जेजू आनी ताचे सीस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या सिसां सांगाता तो भायर सर वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताज्या फाटल्यान वेतालो. तेन्ना तिमेवाचो पूत बार्थिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतालो. नजरेच्या जेजू त्या वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दम म्हणून बेश्टायलें. पूण दाविदाच्या पुता म्हजे काकुळत कर म्हूण तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. सीस कुड्याक आपोवन म्हणालें, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्टकन उडोवन तो जेजू सरशेन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दीस दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा सर्वेस्पराची काकुळत आनी ही मेळा जाय तर आमी कितें करी जाय म्हणल्या विशयंत एक ध्यान आमी आतां करता. ह्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार सकाळचे बुधवंत तो हो कुरडो बार्थिमेव जावन आसलो. तो सकडा लागीं भीक मागून आसलो. पूण खेदाळा जेजू तेणेंतल्यान पाशार जाता. थंय ताणें सांगूंक ना म्हाका दीस दी म्हूण ताणें विचारूंक ना. ताणें म्हळें, मुजेर काकुळत कर म्हणून तो मागा लागलो मोगाच्यान. आज हांव आनी तुय ह्या संवसारांत जियेत आसतना मुस्त मागता, जावंक पुरो देवा कडेन मागता, जावंक पुरो मनशा लागीं, प्रभावीत व्यक्ती लागीं, आमच्या आवय बापाय लागीं, आमच्या कोणाड येयल्लें थांक आसा आमकां सही करूंक त्या व्यक्ती लागीं हांव आनी तूं मुस्त बुटी मागता मोगाच्यान. ह्या कुरड्या बार्थिमेवा बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव आनी तूं मागूनच आसा. आमच्या भोवरी आसच्या लोकां कडेन
हांवान तो मागोन आसां देवा कडेन मागोन आसां आमी पूण हांगासर बुद्वंत वो बार्थेवे म्हणटा सर्वेस्परो काकूळ तूं म्हजेर कर म्हणटा आज हांव आनी तूं ह्या विशयान ध्यान करतले हांव काकूळ तूं म्हजें आनी तुजें थंय देवा जाय तर हांवें तुवें कितें गरज जाय ह्या कुर्ड्या बार्थेमेवाचेर सगळें ताका बेश्टायलें जाल्यार तो मात निरंतर बोब मार रावलो काकूळ तूं म्हजी कर काकूळ तूं म्हजी कर म्हणून सोम्यान जेसून ताचेर काकूळ दाखयली आनी ताका आपोवंक धाडलें आनी थवळ तो जेजू ताचे लागीं उलयत आसतना जेजू लागीं तो म्हणटा म्हाका दिश्ट दी म्हणून आज हांव आनी थंय कुर्डें आत्मीक तरान विविध रितीन हांवान तूं कुर्डें जावन आसा मोगाचें न्हू आज जेजू लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय सोम्या म्हजेर काकूळ दाखय म्हाका आत्मीक दिश्ट दी म्हूण हांवें तुवें मागोवंक आसा ताचे की पयलें मोगाचें न्हू हांवें तुवें नियाळ करूंक आसा कशें एक काकूळ तूं आमच्या जिवनांत वळोवंक साध्य आसा कीर्तन 51 तांचो आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो दाविदान फाता केल्ल्या वेळार दावीद काकूळ तूं सर्वेस्परा मागता ताचें काळी सुरसुरता आनी तो सर्वेस्परा लागीं मागता सर्वेस्परा म्हजी काकूळ कर कीर्तन 51 पयलें आनी दुसरें वाक्यान आमी पळयता मोगाचें न्हू ताचें काळी सुरसुरलें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाता केल्लें म्हळ्यार काळीज केदाळ ताचें सुरसुरलें थंयसर ताका बदलावण लाभली मोगाचें न्हू कीर्तन 51 म्हणटा काकूळ तूं म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुज्या व्हड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर आनी 17वें वाक्य म्हणटा दुखेस्त आत्मसू देवाक मानवाता तें बलिदान दुखेस्त आनी खालत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय मोडलेलें मन ब्रोकन हार्ट सर्वेस्पर देव केदींकच तिरस्कार करचो देव न्ही तो ब्रोकन हार्टांत तो मोडलेल्या काळजान दुखेस्त काळजान तो मागल्या वेळार नाथन प्रवादी वचून म्हणटा जें कितें हांवें सांगलें तुज्या जिवमानांत जावचें ना सर्वेस्पर देव तुका बक्षिता ताज्या जिवनांत कितें सुरवेक जाता म्हणून ह्या नाथन प्रवादीन उद्गार केल्लो की थंयसर संपूर्णपण तें बदलावण जाता कित्याक ताचें मन मोडलेलें काळीज जावन आसलें लुकाच्या 15व्या अध्यायांत आमी थंयसर वेचीक पुताची वपार आव्हान तूं मुस्तुबुटी वाचल्या मोगाचें न्हू पूण आयच्या दिसा आव्हान तूं ह्या काकुळतीच्या दृश्टेन नियाळ करता आसतना ह्या विचारार आव्हान तूं पळोवंक गेलें जाल्यार थंयसर आमकां विविध संगती दिश्टीक पडटात गरजेच्यो संगती एक 3-4 संगती ह्या वपारींतले हांव तुमकां मुखार दवरतां थंयसर सोमी जेजू वपार सांगता आसतना म्हणटा बापायक 2 पूत आसले एक मालगाडो पूत आनी एक धाकटो पूत आनी धाकटो पूत म्हणटा म्हजो वांटो म्हाका दी हांव वांटो घेवन हांव पयस वेतां आमी जाणाव पोरण्या सोल्ल्यांत अब्राम आनी लोट सांगाता ते वेताले आमी 13व्या अध्यायांत थंयसर पळयलें जाल्यार उत्पत्तीच्या ग्रंथांत थंयसर लोट गालाटो करता ताजे जण ह्या अब्रामाच्या जणा लागीं गालाटो करता आसतना 15व्या घरा वचून तुमी वाचेत 25 ते 13 वाक्या भितर थंयसर तांचे भितर गालाटो जावचें पळयत आस अब्राम ताका म्हणटा नाका आमचे भितर गालाटो नाका जर थंय गालाटो कित्याक तुका जाय जाल्यार तूं जाल्यार विंगड येता जाल्यार वच आनी लोटाक बारी खुशी जाता लोट चिंता भाजिल्लें मेळ्ळें ह्या अब्रामावटेचें घाल्याक आचेवटो गालाटो घाल्याक हांव बऱ्यांतलो बरो जगो तो पळयता आनी तो पळयता मुस्तू अभिवृद्धी जालो जागो ताच्या दोळ्यांक ताका दिसता आनी तो म्हणटा
तो पयत पुस्तक म्हणटा एक उद्यान नगरी बसून तें आसलें आनी लोट म्हूण तिनता हो आचे तो हांव विंगड जालो जाल्यार म्हजें जिवन मस्त बरें जातालें म्हणटा आनी त्या सुबीत सुंदर दिसच्या त्या जाग्याक तो वेता आनी पवित्र पुस्तक कितें आमी जाणाव उपरांत थोड्या वर्सांनी थंयसर तो सोदोम गोमोरा तें नाश जाता आसतना पत्की जिवितांत अभिवृद्धी आसलें तरी पूण पत्काचें जीवन आसलें बोक्षण तेंचें तें पाश्चात्यापाचें काळीज नासलें जीवन आसलें आनी थवळ सरस्परसो दूत येवन सगळें तें नाश करता लोटाक आनी तेज्या बायलेक थंयसर तो बरें येता कांयच हातान ना मोगाचें न्हू जायपुरत्या आपणा मेळाचें म्हूण गेल्लो वो लोट आनी ताजी कुटुंब खाली हातांनी जीव आसल्यार भीक मागोन मुणेकाय येत म्हणल्यार एका परिस्थितीर म्हणल्यार बरें तो भायर येसय पडटा हांगासरी सोम्या जेजूच्या त्या ओपारेंत तो पूत बापाय वटो रावचें नाका आपूण मस्त पयशे काडून गम्मत करया म्हूण गेल्लो आनी हो पूत ताजे आस्त बदेक घेवन तो येता विकता आनी गम्मताचें जिवन जियेता पवित्र पुस्तक सांगता मुखल्या दिसांनी लोटाचें जिवन कशें जालें कश्ट कांय ना तशेंच आकाय कांय ना आखरेक दुख्रांचें म्हणे काणकातांगी म्हणून मेळोवंक तो प्रयत्न करता आनी पवित्र पुस्तकान ते ओपार सांगता तेय मेळनातल्या वेळार ताची मूत उजवाडटा ताचें काळीज पाश्चातापान भरता पवित्र पुस्तक म्हणटा शेकी ताका बूद आयली आनी आपणयतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोश खावन जेवन आसात ताका ताचें काळीज मोडटा ब्रोकन हार्ट जाता आनी म्हणटा म्हज्या बापायच्या घरा कामाचे मनीस समेत गम्मातेर आसात ताका जाणवा येता खंयसूय ताका थंयसर पवित्रत्वान ताका जाणवाय दिना ताजेच काळीज ताजें मोडलेलें काळीज जाता आनी ताका जाणवाय तो येता बूद येता ताका आनी ही केदळा बूद येता तो आपल्या बापाय लागीं वेता आनी बापाय लागीं वेता आसतना ताका सांगोंक ताणें चिंतलें बापा हांव तुजो पूत म्हणून म्हाका योग्य न्ही तुज्या एका कामाच्या मनशा बरें पुणें म्हाका अवकाश दी ती ओपारेंत आमी पळयता तो वेता आसतना घरांत न्हू बापूय पळयता पयस तावन आपल्या पुताक पळयलेंच पयत पुस्तक म्हणटा ताचें काळीज सुरसुरलें म्हणटा बापायचें काळीज सुरसुरलें कित्याक वो पूत ताजें काळीज मोडलें काळीज जावन सुरसुरोन पूत आपणा लागीं येवचें ताका दिसलेंच तो ताका येता उमोंक येता मात्र न्ही ताका सुबीत दोगलो घालता बोटाक मुदी घालता मुदी घालचे म्हळ्यार अधिकार त्या व्यक्तीक दिता आनी उपरांत हांव तूं जाणाव तो म्हणटा गम्मत करया हांगा हाडा आनी बरयांतले बरी शेळी हाडया आनी गम्मत करया आनी ह्या वेळार पूत व्हडलो पूत भायर येयल्लो पळयता आनी म्हणटा हें कसलें न्याय हें कसलें न्हय हांव हाचे भितर ह्या घरा भितर येना बापाय कडेन तो म्हणटा बाबा हांव तुजी इतले वर्सां सेवा साखरे करनासलो हांव तुजी इतले वर्सां सेवा साखरे करनासलो हांवें कित्याक तुज्या घरा भितर येयसय तुवें हांगासर म्हाका एक शेळी समेत आज पर्यंत दिवंक नाय त्या व्हडलो पूत हांव आनी तूं जावन मुस्तपुटी आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्पर ते बापान त्या सुरसुरल्या पुताचें काळीज केदळा मोडलेलें काळीज जावन सुरसुरलें गे तस क्षणा ताका गम्मत शेळी मान दिली बोटाक मुदी घालून अधिकार दिलो ताका सोबेत दोगलो दिलो आशिर्वादीत केलें वो पूत मलगाडो इतले वर्सां ताज्या सांगाता आसलो इतले वर्सां ताज्या सांगाता सेवा दिवन आसलो ताज्या सांगातच आसलो पूण ह्या व्हडल्या पुतातय मोडलेलें पाश्चातापाचें काळीज खिदिंगस नातलें मोगाचें न्हू आनी त्या वरवीं ह्यो व्यक्ती धाकटो पोतो ताजें तें मोडलेलें काळीज आसलें त्या देखून बाप संतोश पावता गम्मत करता अधिकार दिता आशिर्वादीत करता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अशंत घडटा हांव आनी तुवें देवा लागीं मस्तू लागीं आसा मोगाचें न्हू पूण म्हजें आनी तुजें काळीज केदळा
तें पाश्चातापाचें काळीज जावन आसनांगी हांव आनी तुवें चिंताव आमी इतले मागणें करता तो इतलो अन्याडी कसो बाई कसो फुडें वयर आयलो गी म्हणून ओ मलगडोपती तेंस करता मलगडोपती सांगता हळे बाबा तो खोलो ताणें पुरा ताजे आस्त बदेक सगळें ताणें पाड केलां ताका तुजी सगळी आस्त कालवा ताजेर विबाड केल्लो आनी तो फाटी आयलो आनी तुवें ताजे खातीर पुश्टी पाडको मारलाय असलो अन्याडी तो असलो अन्याडी आनी ताका तुवें पुश्टी पाडको मारलाय बापय इतलेंच म्हणटा बापय म्हणटा तुजो भाऊ मोर्न पावल्लो आतां परत्यान जिवन जाला सुकोवन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा मोर्न पावल्लो परत्यान जिवन तोडला सोमेन जेजू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या खातीर मेल्लो परत्यान जिवन जालो आज हांव आनी तुवें कुडींत जिवंत आसा तरी आत्म्यांत जिवंत आसा म्हणलें गे सवाल मस्त वटेन आमी सगळे कुडींत जिवंत आसा आत्म्यांत जिवंत आसा म्हणलें सवाल आत्म्यान जिवन जावचें केदाळा हांव आनी तूं पाश्चातापाच्या काळेजांत सर्वेस्परा देवा लागीं काकुळतावान तूं मागता गे थवळ सर्वेस्परा देवाच्या दृश्टेंत हांव आनी तूं जिवंत जावन आसता आनी म्हाका तुका आशिर्वाद लाभतात मोगाचे न्हू तो व्हडलो पोतो कसो रागार जालो तशेंच आमच्या समाजांत आज मस्त जाणां येसंत रागार जावन आसात आनी चिंतात आव्हान आमच्या जिवितांत इतलें पुरो जाल्यार आमच्या जिवितांत अशें पुरो घडोवन आसा आनीक कित्या खातीर आमी अभिवृद्धी जायना एक उदाहरण दिता तुमकां दानियल प्रवादाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर एक घडीत एक भोव गरजेचें थंयसर एक घडीत घडटा दानियल प्रवादाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर व्हडलो राय नेबुकदनेझर राय थंयसर भार एक भोळादीक तो राय आनी ताका एक सोपण पडटा आनी सोपण कितें म्हणलो ताका भेन दिसता आनी थवळ दानियल प्रवादी त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता बळिश्ट राय एकदम बळिश्ट राय आनी दानियल प्रवादी म्हणटा तूं हें सोपण तुजेच विशयांत आयिल्लें तूं एक बळिश्ट व्यक्ती वय पूण सर्वेस्पर देव तुका मनशाच्या समाजांतलो बहिश्कार जातलोय आनी रानवट मनशां सवें तूं वस्ती करतलोय बैला भशेन तूं थंड खातलोय आनी मळबाच्या धवान तूं भिजतलोय बोर तो देव मनशाच्या राजाचेर अधिकार चलयता आनी आपणाक जाय ताका तो दिता म्हूण तुवें वळखून घेसर 7 काळ तुज्या वयल्यान उतरून वेताले शेवटी रुखाचें मूळ पाळा सयत सोडूंक जाय म्हूण आज्ञा दिल्या वस्तू अर्थ हो सर्गाक पदवी आसा म्हूण तुवें मानून घेतस तुजें रास तुका नव्यान मेळटलें देखून राया म्हज्या बुद्धीचो स्विकार कर बऱ्या करण्या वरवीं तुज्या पथकाचें आनी दुबळ्यांक दया दाखोवन तुज्या अपराधाचें प्राजीत कर तेन्ना तूं लांब काळजी येतलोय आनी पळयत पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू तेच बरी त्या हें आयकत आसता थोड्याच घडयांनी ताज्या त्या रायाच्या बळिश्ठ रायाच्या जिवितांत ही घडीतां घडलीं मोहताने वाक्य म्हणटा तक्षणी उतरां खरी जालीं नेबुकदनेझर मनशाच्या समाजांत बहिश्कार जालो बैला भशेन तो तणकोंक लागलो मळबाच्या दोवान ताजी कूड भिजली ताजे केस गारुडाच्या पाका भशेन वाडले आनी ताजो नक्षो एका सुकण्याच्या धवल्या भशेन आनी वो काळ समताच पळयत पुस्तक म्हणटा सगळे येद्दोडलो राय आसलो बळिश्ट राय आसलो हर एक झूज जिखून आसलो सगळे राणी आसलो सबार जाणां आस्त बदेक सगळे सेवाक आसलो मन जाती बरें जाता कित्याक फाथाक रोडोंक ना पाश्चातापाचें काळीज ताजे लेक नातिल्लें पळयत पुस्तक म्हणटा मोहत्वाचें वाक्य 4थ्या अध्यायान हांवें नेबुकदनेझरान म्हजे दोळे सर्गाक उबारले म्हजें गिन्यान म्हाका परतून मेळ्ळें
आनी हांव भोव वर्ते देवाची वाखाणी केली, ससनाक जी येतल्याची हांवें स्तुती केली आनी ताका महिमा दिली. पळयत बसता म्हणटा गिन्यान ताका आयिल्ल्या वेळार हांव कांयच न्ही, सर्वेस्पर देव सर्वस्व जावन आसा म्हूण गिन्यान केदळा ताजें तें आयिल्लें गे. त्या वेच्चीक पुताक केदळा गिन्यान आयलें गे. हांव कांयच न्ही म्हज्या बापाय म्हणे हांव कांयच न्ही म्हूण ताका कळलें गे. लोटाक आपूण कांयच न्ही म्हूण ताका जागा जालो गे. परत तांकां एक अवकाश मेळ्ळो मोगाच्यानो, परत तांकां अवकाश मेळ्ळो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें म्हाकाच आनी तुकाच हांवें तुवें विचारण करी जाय. जाय तितलें उदाहरण आमकां दिवेत. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयलें. जोना प्रवादी आपूण बारीक घटमूट म्हूण ताणें चिंतून तो धांवतालो, तो बारीक धांवलो. पूण माशाच्या पोट्यान पडल्या कोडले आपणा खंयचोच संदर्भ ह्या जिवितांत भायर येवंक अवकाश ना म्हणल्या कोडले तो सर्वेस्पर देवाक बोब मारता. आनी सर्वेस्पर देवाक कांगाल जावन बोब मारता आसतना दुसरो अध्याय तुमी पळया, थंयसर घरा वचून वाचा. कांगाल जावन बोब मारता आसतना सर्वेस्पर देव ताका त्या माशल्याच्या तोंडांतून भायर येशें करता आनी सर्वेस्पर देव ताका जिवीत परत दिता. मोगाच्यानो केदाळा पाश्चाताप पावता मनीस जिवीत ताका लाभता. हो जोना प्रवादी त्या निनेवे शारांत गम्मताच्या शारांत वचून सांगता 40 दिसांनी हो सगळो गांव नाश जाता म्हणटा आसतना थंय शार असो लोक, शार असो राय सगळे भियान कामतात, ते गोणी वस्तू न्हेसतात, उपास करतात, पाश्चाताप पावतात, सगळें शार नाश जावचें तें राखता. आनी जोना प्रवादी म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हजें नांव सांगून तुवें कांयच करूं ना न्ही. सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव काकुळतीचो देव, हांव काकुळतीचो देव. केदाळा खंयचो एक व्यक्ती सगळें रोडून आपलें जीवन परिवर्तन जावन काकुळतो म्हजे लागीं मागता, त्या लोकांक परत आपूण एक जीव दिवंक शकता म्हूण सर्वेस्पर देव सांगता. हांवान तूं जाणाव फारिजेवाची आनी सुंकागाराची ओपारी हांवान तूं जाणाव. फारिजेव येवन म्हणालो म्हाका लागलो म्हजे लागीं म्हाका इतलें पुरा उपास म्हाका करता, इतलें दान दिता. सर्वेस्पर देव म्हणटाणे हात जोडून मागता आसतना देवाक सर्गाक उबे रावन मागता आसतना दोळे उबारून मागता आसतना वो सुंकागार दोळे वयर पळोवंक तांगनासतना तो म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका पळोवंक की हांव म्हजें नांव आसा दे. हांव एक पातकी सोम्या म्हणल्या कोडले पवित्र पुस्तकाचे ते वपार सांगता. तो सुंकागार ताजें मागणें आयकलें आशिर्वादी जावन गेलो. एकच कारण तो सुंकागार पाश्चातापाच्या मनोभावान सर्वेस्पराचे काकुळत मागता आनी त्या खातीर त्या फारिजेवाचे की तो आशिर्वाद जावन तो ताच्या घरा येता. इसाया प्रवादीक सर्वेस्पर देव दृश्टेक पडटा आसतना सगळें 6व्या अध्याय घरा वचून वाचा. थंयसर पयत पुस्तक म्हणटा तो इसाया प्रवादी म्हणटा आयो हांवें कितें पळयलें, हांव एक मेळ्या म्हणटा असो हांव सगळो मेळो हांव पातकी म्हणून ताणें वळखून घेतल्या वेळार तक्षण सेरेफीम थंयसर येवन ताच्या वंटांक येवन तो ताच्या खोल ताका लागयता आनी थंयसर त्या उज्यांत ताची झीप दोडजे वंट परिशुध्द करून ताचे फाताक ताका धुवन काडटा आनी मुखार त्याच फातकी म्हणचे त्या इसाया प्रवादक एक बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रवादी करून सर्वेस्पर देव ताका विंसून काडटा. तर मोगाच्यानो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत गरज आसचें एकच एक सर्वेस्पराची काकुळत ती हांवें तुवें मागोवंक जाय. सर्वेस्पराची काकुळत हांवें तुवें मागोवंक जाय. कीर्तन 25 कीर्तन 6वें आनी 7वें वाक्य म्हाका तुका उगडास हाडटा मोगाच्यानो हांवें तुवें जें कितें मागोवंक जाय. पयत पुस्तकांत तें 6वें आनी 7वें वाक्य अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या काकुळतीचो उगडास धर, सस्नतां तुवें दाखयलो मोग मनान धर, म्हज्या तरणाटपणाचो पातकांचो उगडास धरिनाका, बगार तुज्या बरेपणा लागून मोगान म्हजो उगडास कर. सर्वेस्परा तुजी काकुळत म्हाका दाखय म्हणून आज हांवें तुवें मागसो दीस वो आयसो मोगाच्यानो. आनी ह्या वरवीं हांवें तुवें जिवनांत उंचल्या पावंडाक पावसो वेळ आयला. त्या देखून कीर्तन 102 13वें वाक्य म्हणटा मोगाच्यानो. कीर्तन 102 13वें वाक्य म्हाका तुका आशिर्वाद जावंक आपोवण दिता आनी म्हणटा तूं उठतलय सियोनाची आनी सियोनाची दया करतलय,
कित्याक काकूळ करसो वेळ पावला नेमलेलो वेळ येयला आज तो नेमलेलो वेळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फाटल्या जिवितांत म्हाका आनी तुका पश्चातापाचें काळीज जातलें जावंक पुरो हांव आनी तूं सर्वेस्पराचे काकूळ तो मागून जावंक पुरो वो वेळ येयला मोगाच्यानो हांवें आनी तुवें काकूळ मागसो ज्या दाडा काकूळ हांव आनी तो मागता स्वामी जेजून म्हणटालो म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुका कितें जाय हांव तुका दितां म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुका कितें जाय हांव तुका दितां आनी तो दोंगरा वयल्या प्रसंगांत सामाच्या 5व्या अध्यायान 7वें वाक्य म्हाका तुका सांगता मोगाच्यानो दया दाखयतल्याक दया मेळटा आनी ही दया म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बळवंत तरान आसतली आनी ते वाक्य अशें म्हणटात 8 भाग्यांत एक भाग जावन आसा मोगाच्यानो दया दाखयता ती कितली भागी ताका दया मेळटली हांवें तुवें काकूळ सर्वेस्पराची मागोवंक जाय काकूळ तूं आनी एकल्याक दाखोवंक जाय केदाळा सर्वेस्परा देवाची काकूळ हांव आनी तूं जोडता केदाळा म्हजें आनी तुजें तें पश्चातापाचें काळीज येवन सर्वेस्परा देवाचें काकूळ मागता गे म्हजें आनी तुजें जिवन नंदन जाता मात्र न्हय हांवें आनी तुवें अनेकल्या काकूळ दाखयल्ल्या वेळार अनेकल्या बरेपण केल्ल्या वेळार अनेकल्या बुक्षिल्ल्या वेळार अनेकल्याक आशिर्वादीत केल्ल्या वेळार अनेकल्या दुरान सांगनाशें ताका थंयच हांवें तुवें बुक्षिल्ल्या वेळार काकूळ हांव तूं दाखयताना सर्वेस्पर म्हणटा तुवें दाखयल्ल्या दये वरवीं तुकाय सर्वेस्परा देवाची दया मेळटली त्या देखून जें कितें काकूळचो आयतार हांव तूं आचरण करता मोगाच्यानो एक गंभीर चिंताप आठवचो आसलो हो दीस गंभीर चिंताप हांवें तुवें काकूळ ते विशयांत नियाळ करचो दीस येदे व्हडले घटमूट राय समेत काकूळ तो नतल्या वेळार तांचे ते पश्चाताप समान नतल्या वेळार मन जाते पर्यंत जाता तर म्हजी आनी तुजी परिस्थिती कितें मोगाच्यानो तर हांव आनी तुवें सर्वेस्परा लागीं मागया सर्वेस्परा तुजी काकूळ तूं म्हाका दाखय म्हजें थंय पश्चातापाचें काळीज दी सर्वेस्परा आसता न्हू हांव तुजे लागीं निरंतर काकूळ मागतलो सोम्या म्हजें थंय हांव उणेपण वळखता सोम्या तूं जावन अशें सर्वेस्परो तुजी काकूळ हांव मागोन काकूळ तिच्या देवा लागीं काकूळ आमी जोडून घेवया काकूळ त्या नकल्याक दाखया आमचें जिवन आमच्या कुटुंबाचें जिवन सदांच नंदन जावं दी सामुदाय घटमूट जावं दी आमेन. Surrender to the mighty Lord all our intentions, all our emotions, all our worries. May the Spirit of the Lord come upon us mightily. May we praise the Lord like King David. May the Lord deliver us from all the attacks, bondages and troubles in our lives, like how the hand of God was with King David. May the Lord bless us to walk in the fire like Shadrach, Meshach and Abednego. May the Lord mightily be with us in his boundless spirit like how he was with the apostles. Let us pray right now that the power of the Lord may come upon each one of us mightily. May the Lord heal the sick. May the Lord deliver each person from their problems. May the Spirit of the Lord grant wisdom and guidance to those who seek wisdom and guidance. We pray right now mightily that the Lord may give wisdom to the doctors to administer the right medicines. We also pray that the Spirit of the Lord may come upon each individual who is desiring the Lord more and more. Hallelujah, 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 hallelujah. 543 143. कुलती काम वंदन करिया वैविका कुलती नमान करिया दैविका कुलती कामी अर्का दिव्या दैविका कुलती
सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले देवान धाडलेले परते देणे जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले देवान धाडलेले परते देणे जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले तुझे ताण वळता मोक्षाने जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले तुझे ताण वळता मोक्षाने बेतलेहम सलमानल्या गरीब देवा माट्यांत निक्षेप सल्ल्याराया कुर्सार बेल्ल्या आमाडासा मुड्यांत पोपी जीवन बेल्ल्या दैविक आकुळतीक आमी वंदन करया दैविक आकुळतीक नमन करया दैविक आकुळतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुळतीक स्तुती करया जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले देवान धाडलेले परते देणे जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले तुझे ताण वळता मोक्षाने तुझे ताण वळता मोक्षाने कुर्सार मेलोय तू रगत वाळोवन वेग मारताय पत्क्यांक आरोवन सुडका दिली सांगली तुटोन कृपा तटाय सर्गी ताबो दैविक आकुळतीक आमी वंदन करया दैविक आकुळतीक नमन करया दैविक आकुळतीक आमी अर्गां दिवया दैविक आकुळतीक स्तुती करया जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले देवान धाडलेले परते देणे जेजू तू सोडवूनदार काकुळतीचे रूपले तुझे ताण वळता मोक्षाने तुझे ताण वळता मोक्षाने Alleluia, 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 Alleluia. The Lord is showing a lamp and the fire is burning. The Lord is saying that in many people's lives where there was no mercy, no loving kindness, the Lord is going to give them a new heart to develop kindness and grace in their life. The Lord is also showing that He is breaking many bondages in the marriages. The Lord is showing individuals who are searching for jobs. If they today recite and start praying the rosary, they will get the jobs. And when they pray in faith, they will get it. I see two people trying for visa abroad. In countries like Canada, the Lord is telling, I will give you my grace, and when you come closer to me, I will bless you. The Lord is also showing many people who are in a financial crisis. The Lord is delivering them from the flow from above. The Lord is telling, trust me and not on your own strength, and I will provide for you. The Lord is also showing somebody who is in the business of computers, and this person doesn't know if he has taken the right decision or not. The Lord is telling, fear not, I will bless you and prosper you. Trust in me. The Lord is also showing
a couple who is praying for a child, the Lord is blessing them and the Lord is giving them a gift of child. The Lord is also delivering many individuals. Many misunderstandings in the families are being broken by the God's mercy and grace. The Lord is showering His mercy on the individuals, and I see this time the Lord will bless their hand and they will have good crops. The Lord will also bless the harvest wherever they are working. Maybe they are working in different fields, maybe they are doing a job, maybe they are working for somebody, or they have some work which they have put their hand into. The Lord is blessing their hands. The Lord is also showing to pray for a good political atmosphere and leadership. The Lord will bless and anoint you to lead in the coming days. The Lord is also strengthening each individual who is standing in His name. Lord, we pray for all the situations which look impossible to the eyes of man. Maybe it is a financial distress, relationship problems, or maybe there are issues at workplace, in education, or things beyond the understanding. Lord, send your mercy and touch our lives and change us. Through your grace, we pray that we may be transformed into new beings. Jesus, touch us with your divine heart and bless us. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचें सगळ्या मिंदी बी घालया. सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. सुमयाच्या दैवीक काकल दिसो आमी नियाळ केलो. विशेष तरान सुमयाची दैवीक सकत काकुलत वालता आज भोव पवित्र साक्रामेंत मारिपान. तर त्या सुमयाची दैवीक सकत काकोल आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, हर एकल्याचेर वाळून दी म्हणून आमी विशेष तरेन ह्या घडये मागया. आमच्या काल जमानान कितें तेसांव आसात, मागणी आसात, ती सगळीं सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया. कोणे आमचे लागीं मागोंक विसरलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां, तांकांय तांची तेसांवां सुमयेच्या पांयां आमी हाडया. आमचे कुटुंब ताच्या पांयां आमी समर्पण करया. आमची दियेसीज आमच्या गोवळी बापांक, आमच्या याजकांक, धर्मीक भाव भयणीक, आमची बाबार्थी लोकांक सुमयेच्या पांयां आमी समर्पण करया. सगळ्या संवसाराक, आमच्या देशाक, आमच्या राज्याक, आमच्या बैल्या समाजा खातीर आमी मागया. शांती, समाधान, सत नीत राज जावच्या खातीर विशेष तरान मागया. आनी ह्या सुमयाचे आशिर्वाद आमी सोडूंक येता आसतना ते घेवंक आमकां समेत आय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. Itia voda sacramenta sustang naman karuya purvila rupa botla navioriti adarya salvan vecha askat vishvya bavartace Boltevia să se bapa că și-ți puta ăla s-a-ni stutiza pot bi mai ma să-sta e ca starea hărsita tu că doi cea spirita sama प्रार्थुया सर्पद्वेदरा ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तूं आमचो खरो देव आमच्या संगत आसाय. प्रत्येक जावन तुजी दैवीक सकलत तुवें वाळयली, त्या दैवीक सक्तेच्या खुरपेन हर एकल्याक तुवें अभिशेक केले.
आज आम्ही तुझे समकर जमलेली आमचेर हरी एकल्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागलेल्यांचेर हरी एकल्याचेर तुजी दैवीक सखत वाळय त्या मरी बाद आमकां त्या खुरपेन बरोवन आमच्या दिसपत्या जिवितांत आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट समस्ये सगळे आमी घेवंक तुजो पाटलाव करूंक त्या कश्टांत हांव आमकां सुटका बरेपण तूं जोन दी त्या मरी बाद आमचे दिसपते जिवीत तुझ्या शांती समाधानाने संतोषान जियो आणि तुझी महिमा सदांच आमच्या जिविता मरी पा ती परगट करूंक आमकां करपा धी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen.